William Comunidad has welcomed the Goa Regularization of Unauthorized Construction Bill 2025, saying it will benefit several villages with house regularization on Comunidad land. प्रेसिडेंट हांव एटर्नी आनी माधव प्रभू शास्त्री ट्रेजरर कमिटी आमची तीग जाणां आनी हे आमचे असिस्टंट आसा असिस्टंट ट्रेजरर आनी तो उपाध्यक्ष चंद्रकांत प्रभू गांवकर आनी महेश वारी. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक आयचे पत्रकार परिशदेक आमच्या कुमुंदाचे वतीन हांव येवकार दिता. आमी तुमकां शॉर्ट नोटीस दिवन तुमी आयले ताजे बद्दल खरेंच आमी तुमचे आभारी आसा. आज आमी ही पत्रकार परिशद आपोवपा फाटलें एकच कारण आसा की गेली खूब वर्सां आमच्या लोलये पोळी कुमुंदादीन खूब अशे जाग्यान एन्क्रोचमेंट जाल्ले आसात आनी ते एन्क्रोचमेंट काडपा खातीर आमी खूब प्रयत्न करताले आमचे पयलींची कमिटी. आनी ताजे नंतर आमी जेन्ना कमिटीचेर आयले तेन्ना आमी ठरयलें कितें की ज्यांनी ज्यांनी आमच्या जाग्यान घरां बांदल्या तांणी कायदेशीर फॉर्मेलिटी करपाच्यो आनी तांणी जे पळय घरा पुरतो जो जमीन आसा ती मागपाची आनी आमी घरा खातीर जितली जमीन आसा तितले तांकां दिवपाक आमची तयारी आसा असो आमी एक ठराव घेतिल्लो 1-2 वर्सां फाटीं. ताजे उपरांत आमचे काणकोणचे आमदार आनी माननीय सभापती तांणीय सांगलें की कोणालीय घरां मोडनाकात रे, जाता जाल्यार ती कायदेशीर करपाचो प्रयत्न करात आनी ताका सरकाराचें कितें सहकार्य जाय तें आमी तुमकां दितात. बरें आसा. आनी लकिली आतां सीएमानय जेन्ना हें बिल मांडलें गोंय विधानसभेत आनी त्या बिला प्रमाणे म्हणजे आमकां तांणी जें कळयलें की त्या बिला प्रमाणे कुमुंदाद जागेन एन्क्रोच करून जीं घरां बांदल्या ती मॅक्झिमम 300 स्क्वेअर मिटर प्लिंथ एरिया पर्यंत घरां रेग्युलरायज करपा खातीर तांणी एक एमेंडमेंट हाडला. आनी त्या एमेंडमेंटा प्रमाणे आतां तांणी म्हळां की 15 ऑगस्टा नंतर ताका कशें इम्प्लिमेंट करपाचो हो कायदो येतलो आनी फॉर्मेलिटी. आनी ताजे खातीर आमी जेन्ना आमचे मॅनेजींग कमिटीची मिटींग घेतली आनी आमी डिस्कस केलें आमच्या बाकीच्या मेंबरां कडेनूय तर सगळे म्हणपा लागले की आमचे जे पळय हांगा रावतात ते सगळे आमच्याच गांवचे भाव भयणां आसात आनी हांगा कोण तरी भायल्यान येवन कोणी जागा अडोवन घेतिल्ली ना. तेन्ना जाता शक्य जाता आनी जर ते कायद्यान बसता कुमुंदादीच्या कोडा प्रमाणे जर बसता जाल्यार ती घरां रेग्युलरायज करची आनी ताजे खातीर आमी जे जाता ते सहकार्य करया अशें आमी ठरलें. तातूंत थोडे मेंबरांनी कितें म्हळें की ही जी घरां आसात न्ही एकल्यान जर समज एकल्याचें घर 200 मिटर आसा पूण ताणें 5000 जागा आडयला त्या जाग्यान ताणें झाडां रोयल्या ते कशें तर ह्या जो पळय डिप्लोमा आसा जो एमेंडमेंट आसा तातूंत क्लियरली बरयल्लें आसा की घरा पुरतीच जमीन आसा ती कायदेशीर मेळटली आनी उरिल्ली जमीन आमकां कलेक्टरा मार्फत वेकेट करून आमच्या ताब्यान येतली आनी जी जमीन ते मागतले ताजे बद्दल तांणी योग्य कंपेन्सेशन कुमुंदादीक दिवचें पडटलें. आनी ह्या हाजेर चडशे मेंबर कन्विन्स आसात आनी प्रत्येकाची सहमती आसा की आमी हे दिवचे आनी ह्या बिलाक आमी सपोर्ट करचे. ही जी पळय प्लिंथ एरिया आसा फाल्यां समज एक 200 स्क्वेअर मिटर प्लिंथ एरिया आसा ताजे भोंवतणी 2-2 मिटर तुका 250 मेळटली. मॅक्झिमम 300 प्लिंथ एरिया आनी ती धरून 400 पर्यंत जमीन रेग्युलरायज जातली. टोटल 400. हय. प्लिंथ एरिया 300. टोटल एन्क्रोचमेंट कितलो आसा म्हळ्यार टोटल एरिया आमच्या हातून आमचे तशी माड्डीतळ पार सादारण एक 2002 जेन्ना मामलेदारान सर्वे केल्ले
तेन्ना 289 घरां सुमार आसा एन्क्रोचमेंट. आणि कमर्शियल असते कमर्शियल आनी तेका बी रेग्युलरायज कमर्शियल हाका तांचे वेगळे हे आसा. पूण आतां जें आसा न्ही फक्त ड्वेलिंग हाऊस इतलेच तांचे आसा ह्या डिप्लोमा प्रमाणे. तिनशी प्लिंथ एरिया बियॉन्ड प्लिंथ एरिया आनीक 100 स्क्वेअर मिटर हें करतलो म्हणटा तशें ना, बियॉन्ड प्लिंथ एरिया चारय सायडीन 2-2 मिटर तशें मेळटा. नाही एवरी प्लिंथ एरिया एक ताणें हें धरला. समज तुका 50 स्क्वेअर मिटरच तुका प्लिंथ एरिया आसा जर दिल्यार जाल्यार तुका 2 मिटरच मेळटली, तुका 300 मेळचें ना. नॉट 300, मॅक्झिमम 300. म्हणजे जागेर घर समज जरी आमी आतां 290 स्क्वेअर मिटर आनी दोनी सायडीच्यान करून तागे 300 जाता जाल्यार 300. सो बेसिकली तांगेलो वयर हें ना तांगे आतां. सो बेसिकली लोलये पोळ्या गोमंतदार जे नोटिफिकेशन येयला ताका सपोर्ट करता, वेलकम करता अशें भाशेन. ती स्पेसिफिकली आमी मिटींग आपोवपा फाटल्यान हें उद्देश अशें आमगेलो की आमी गव्हर्मेंटान पळय हें जें बील हाडलां ताजो आमी खरें म्हळ्यार आमी तांगे अभिनंदन करपाक जाय. आनी आमकां सगळ्यांक बरें दिसलें की हातूंत कम्युनिदादूय हातूंत बरें आसा, फायदो आसा. आनी जे पळय जाणी जाग ना किंवा आमगे जे लोक गांवचे जे भाव आसा जाणी जाग ना किंवा आनी कितें ना म्हण जर घर बांदली तांगेली घर रेग्युलरायज जातली. सो तांगे सदांच एक तकलेर हें उरतालें की आपल्याक केन्ना घर मोडटलें केन्ना घर मोडटलें. सो सरकाराचें हें खरेंच बरी तांणी इनिशिएटीव घेतिल्ली आसा सरकारान की खंयच्याय कम्युनिटीक हातूंत जर अशें जें इलिगल एन्क्रोचमेंट आसा तें काडप हें केन्नाय शक्य ना. आनी लोकांनी घर मोडप ही आमगेली हें न्ही, आमकां तें बरोबर दिसता. सो एक सरकारान तांकां बरें हें दिल्लें आसा आनी कम्युनिटीकूय दिल्लें आसा की चड एन्क्रोचमेंट जो आसा तो तांणी आमकां हँड ओवर करचो पडटलो. सो कम्युनिटीकूय तातूंत फायदो आसा आनी जे जाणी घर बांदला तांकांय तातूंत फायदो आसा. तांचे कितें कॉस्ट फारीक करूंक पडटलें ज्या पळय आतां सरकार ताका 2016 का 14 पळय ताणें तो बार केला त्या हाजे प्रमाणे तांकां फिक्स तांगेले एक अमावंट फिक्स करतले. जर तुमकां गरीब उरले आनी तेंच्यान जर कम्युनिटी पे करपा जायना जाल्यार मागीर कम्युनिटी ते सरकारान पळोवपाचें. तें सरकारान पळोवपाचें कित्याक कम्युनिटाक कोणाक कांय तशें उरचें ना की तूं ताका सोडपाक शकता किंवा आनी कितें करपाक शकता. वच कांय कम्युनिटाक कोणाक आसा त्या प्रमाणे आमकां फुडें वचचें पडटलें. पूण टीज मॅक्झिमम 300 to 400 स्क्वेअर मिटर 300 एटलिस्ट तेजे बियॉन्ड तेजे आहा तेजी ताका घेवपाची अशी येना ताका दिवपाची अशी येना. ना आता तू कमर्शियल कितले आसा भितर तुमी तशें मेन्शन केल्ले आसा कमर्शियल हातूंत प्रोविजनच ना. ना पूण तुमी तशें बी पळयलां काय कितें की जे आतां एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा पळय तितून कमर्शियल दुकान बी तशें कितें आसता खंय एक दोन चुकून उरत उरलीच जाल्यार. पूण ते अजून आमी सर्वे आमकां पयर आमकां सर्वे कर म्हणून सांगिल्लो पूण आमचे कडेन फंड्सांचें पोजिशन तेन्ना नाशिल्लें आनी ह्या पावसा भितर कोण सर्वेयरूय मेळनाशिल्ले. आवटसायडर बी कोण तशें आसा एन्क्रोचमेंटा भितर एन्क्रोचमेंट केल्ले गोंयकार सोडून ना चडशे मॅक्झिमम गोंयकार आसा. तांणी कोणाक भाड्याक दिलां बी तशें आसूं शकता. पूण आमकां खबर ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.